साल्वादोर दो मुंडो दोंगुल्लेचे रान कापिल्ल्यान थळावे आणि सामाजिक वावुरपी आक्रमक जाल्यात। प्रस्तावित मेगा प्रकल्पा खातीर व्हड प्रमाणात रानां कापपाचो आणि जैवविविधताय नष्ट जाल्ल्यान थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केला। मजगती ह्या प्रकरणाची चौकशी करून कसलेच उल्लंघन सापडल्यार कारवाय करतले अशें उत्तर प्रशासनान दिला। पोंबुरपाक पडटा सर्वे आणि थिंगा 25,000 मायज जमीन आहा तें फॉरेस्ट आहा तें लासोवन उडयला आणि जेसीबी घालून ते सगळे झाड सगळे क्लियर करून सोदतात आणि ते व्हडलो डेव्हलपमेंट येवपाक आहा म्हणून सद्या हांवें पळयलां हांव सोदतां कसलें नोटिफिकेशन फॉर झोन चेंज आहा जाल्यार हांव ऑब्जेक्शन काडटलो ना जाल्यार पासून ऑब्जेक्शन घालून बरोवन दितलो मिनिस्टराक। हांवें 2024 एक लेटर बरयल्लें टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर विश्वजीत राणेक सांगपाक की आमचे सालोयचे जमीन आहात ते विच आर नो डेव्हलपमेंट स्लोप्स, इको सेन्सिटिव्ह झोन्स, ऑर्चर्ड लँड्स. I specified certain survey because you cannot simply say blanket all Salvador do Mundo. You have to specify which you are talking about. And I said there are subdivisions and adjoining lands. So my thing was not restricted only to those survey numbers. It was to those numbers and the adjoining lands, including the subdivision. वो प्रॉपर्टी आहा 29 सर्वे नंबर इन पोंबुरपा इथून पडटा ज्युरिडिक्शनान येता ही। आता ही 29 सर्वे नंबर जी आहा पळय टोटली प्रायवेट फॉरेस्ट एरिया आहा आणि एरिया ऑफ अराउंड 35,000 स्क्वेअर मिटर्स लँड आहा। आता थोडे महिने पयलीं कितें जालें ह्याच जागेर हांगा ह्या प्रॉपर्टी लँडाक हांगा पंचायतीन कितें परमिशन दिलें हांकां फेन्सिंग करपाक म्हणून कंपाऊंड वॉल तेंच्यांनी फेन्सिंग केलें आणि जेसीबी हाडली हांगा झाडां उमटोम काडपाक लागले। जेन्ना उमटोम काडपाक लागले आमच्या विलेजरांक कळ्ळें आवाज येयलो सकयल कळ्ळें पळय तेन्ना आमी वयर येयले जेसीबी सीज केली। 6 महिने जेसीबी फॉरेस्टान सीज करून दवरलेली। आता कितें जालें कंपाऊंड वॉल तेंच्यांनी कंप्लीट केले आणि प्रायवेट फॉरेस्ट प्रॉपर्टी आहा तांकां डेव्हलप करपाक कांय मेळना। नोटिफाय जाल्ली आहा 2020 सप्टेंबर गॅजेटार आहा। तांच्यांनी कितें केलां आता झाडांक सगळे आख्ख्या रानाक तेच्या उजो घालपाक स्टार्ट केलो। उजो कहो घालता सगळीं पानां एकठांय केला झाडाच्या मुनान दवरता आणि उजो पेटयता। म्हणजे एक झाड आहा पळय हांगा हजारांनी झाडां आहात ही फॉरेस्टान। सीपी मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टर तेजे कडेन मागता की हे जे आहा पळय आयज जर उजो घालपाक लागले लोक आणि मुनांचे झाडां जर कतल करपाक लागले तुमचे कायदे काय ना। जेन्ना तुम्ही 39 आणि 17(2) कायदे हाडटा पळय हांव एक मागता तुमचे कडेन की एका एक जे कोण उजो लागता पळय घालता पळय तेन्ना गव्हर्नमेंटान ही प्रॉपर्टी सीज करपाची गरज आहा। कशी सोल्ड केली पळय तुम्ही। Exactly what I want to tell authorities. Please don't put a blind eye or shut your eyes to what is happening. These permissions are given temporarily. We have to look for the future and what Goa is and what it is going to become. That's my humble request. That is my request. Do sustainable developing without absolutely damaging the wildlife.